केपें मालांतल्या पेडामळ शिरवयच्यान काळजाक पीळ घालपी घडणूक मुखार आयल्या। हांगच्या कानलात बुडून 9 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण आयले। ही घडणूक 4 मेक घडली। चलयेचे नाव सेहेशची। मिळिल्ले म्हायती प्रमाण चलयेचे कुटुंब पेडामळ शिरवय आपल्या सोयऱ्यांच्या घरा लग्नाक आयिल्ले। सांज वेळार हे चली आपल्या घरच्यांची नदर चुकोवन घरा लागसार आशिल्ल्या कानला कडेन गेले। जायतो वेळ जालो चली दिसूंक ना म्हणून घरच्यांनी ताका सोदले। मजगती सुमार 2.5 वरांनी ताची कूड लागसारच्या पोप जॉन स्कूला लागसार दिसली। हे विशीं थळाव्यांनी केपें पुलिसांक कळयले। तांणी पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली। फुडलो तपास पुलीस करतात। दुसरे घडणुकेत आगोंद काणकोणा दर्यादेग वाठारांतल्या एका रेस्टॉरंटांतल्या स्विमींग पुलांत बुडून 3 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण येवपाची घडणूक आयतारा दनपारा घडली। ताचे आवय बापूय रेस्टॉरंटात जेवता आसतना तांची नदर चुकोवन ती चली स्विमींग पुला कडेन गेली। थंय तिका बुडून मरण आयले। काणकोण पुलिसांनी पंचनामो करून पोस्टमॉर्टमा उपरांत कूड कुटुंबियांच्या ताब्यांत दिली। मजगती बागा कलंगूट एक 6 वर्सां पिरायेची चली बुडली। फाटल्या कांय काळात गोयच्या विविध वाठारांनी जायत्या ल्हान भुरग्यांक उदकांत बुडून मरण आयले। ही सध्या हुस्को करपासारकी गजाल। मार्च 2024 एका 5 वर्सां पिरायेच्या चल्यान पणजे स्विमींग पुलांत बुडिल्ल्यान जीव वगडायल्लो। एप्रिल 2025 2 वर्साच्या चल्याक रुमडामळच्या उक्त्या गटारात पडून मरण आयले। तशेंच कुडचड्या, काकोड्या, सावले धरणाच्या कानालात 2 भुरग्यांक बुडून मरण आयले। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।